Over to you, Mataji. Right. Thank you, Kiran Prabhu. Hare Krishna. Thanks. ಒಳ್ಳೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಗಶಿ ಹಂಗ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣ ತುಳಸಿ ಉರ್ಲೋಂಚಾಕ ಉರ್ಲೋಂಚಾಕ ಯಾಕ ಚಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮನೆ ಓಡ ಭಾಗ್ಯ ದೇವ ಪುಸ್ತಕ ಉರ್ಲೋಂಚನವೆ ಅಂಕ ಒಳ್ಳೆ ಗುರು ಕೃಪಾ ಸಿಕ್ಕುನು ಅವ್ ಲೆಕ್ಕೀತ मिजेरी एक गुरु दया नाला मर्सी असं सांग दिसत म्हाका तवली तशी म्हाका उरलोन चाक एका तू भाग घेवच्या म्हाका एका अवसर मेळटा देखून वची व्हॉट अ ग्रॅटिट्यूड असं म्हाका थँक यू हरे कृष्ण अच्छे सेक्शन आरंभूया तर भागवत प्रार्थना दोन आरंभिका शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशया संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राह गृहीतांगं मामुद्धर भवानवात् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मथितोऽयं सर्वथा सफलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवाम् श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं श्रद्धया श्रद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणम् श्लोकार्धं श्लोकवादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयात् यस्तु गोसहस्रफलं लभेत् ममोत्सर्वेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीते च सुभृता वस्त्रालङ्करणे पुष्पे धूपदीपोपहारकै वहीकृतो व्ययं तैश्च सस्त्रिय सत्पतिर्यथाम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे वृजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मिगेले सर्व गुरुवांके मिगेले गुरु महाराज के ಒಳ್ಳೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಯ್ತು ಸೆಷನ್ ಶುರು करता आयचे स्टार्टिंग आयचे एपिसोड म्हळ्यार determine services despite difficulties determine services despite difficulties तळी difficulties म्हळ्यार आमकां कळटा ओड प्रयास तळी अते ब्रह्मान एपिसोड येता डिटर्मिन सर्विसेस ताका दिल्ले ना सर्विसेस डिटर्मिनेशन करता एक गुरु कशी आदेश दिल्ले जाल्यार कशी ते डिटर्मिन जावन आमकां सर्विस कोरका म्हण मनाक कोरका ते कसली डिफिकल्टी आसा जाल्यार एक गुरु आदेश एक गुरुका आमकां मेळचेंची एक जन्मांत आमकां गुरु मेळता म्हळ्यार व्हड काय न्हय तळी त्या गुरुला आदेशु आम्ही मनात हृदयांत काणू ते उतुलकी डिफिकल्टी उतुलकी प्रयास आसा जाल्यार ते मुखार ओरका नाजाल्यार ते ओरका म्हळ्यार ते दृढन जावन आसलेले एक सेवा दृढन जावन आसली सेवा डिटर्मिन्ड तळी हांगा आग मैत्रेय मुनी विदुरालगी सांगता ब्रह्माने सृष्टी कशी आसली नाल्यार कशी ते फुडें केलें ब्रह्मान
ब्रह्मापासून सगळ्याचे मोठ्ठमलचे एपिसोड सकट सांगून जालें आनी हांव ताचे चड सांगना टायम येवनत आसताना तळी आता एका सेवेक मुखार वता म्हणून सांगल्यार ब्रह्मान आदिमच हाजे सांगिल्लें कोण की ब्रह्म कोण म्हणून सगळं सांगिल्लें ब्रह्म तपस कोर न्हू ताजेले सृष्टी करू सांगिल्लें तळी ब्रह्मा सृष्टी म्हणून सांगिल्यार सगळं लोक हे सगळं 14 लोक कोरून जाल्ले आनी ते त्या केल्यार म्हळ्यार आमी सगळे आमगेले यथारूपम इत्तिकी म्हणून आमी मनान कोरता आसतले तळी यथारूपम आमी देवाले सर्वेंट्स इटर्नल सर्वेंट्स देवाल भगवंताले इटर्नल सर्वेंट म्हळ्यार आमी तेची आमगेल स्वरूपय तेंच तसिल्ल्याने तळी आमी देवा विसोरनु देव कशी वैकुंठांतू नाजाल्यार देव गोलोकांतू कशी एन्जॉय करता ते एन्जॉय करता देखून हे जिवाक एक सनची हे दिसना इतले म्हळ्यार सಣ್ಣ असूये म्हूण सांगता न्ही जेलस म्हूण सांगूया नाल्यार म्हाका तशीच कोरका ही इज कंट्रोलर देव भगवंत साक्षात कृष्ण नाल्यार साक्षात नारायण ही इज द कंट्रोलर नाजाल्यार ही इज द एन्जॉयर तळी ह्यो जीव ती करता हांगा हांगा तशीच ताका तशीच एन्जॉय करता म्हळ्यार लायक एक मन ना तू आग्रो होयलो तळी देवानी ती तुका एन्जॉय करता जाल्यार तुगेले ते मन ना दिसतले न्ही ते एक इतले म्हळ्यार देवाचेर एक जेलस म्हणून नाल्यार तशी दिसतना फुडें देवानी तुगेले मॅटेरियल सृष्टी केली भौतिकन जावन आसलेले एक सृष्टी घाली तर थांगता इतर कुड कोरका तळी ते ताजे विवृत हे चॅप्टर्स घेता भागवतांतू तर ते आमगेले स्वतः सिद्धन जावन आसलेले देवालयक सर्वेंट म्हळ्यार आमी विसोर न्हू आमी हे इतले ते आमगेले लायफाचे कंडिशन्स सगळं आमी विसोर न्हू अशी विसरणे तवळी ब्रह्मान इतके गेले ब्रह्मान आमगेले अंधकार नाजाल्यार अज्ञान म्हूण सांगून आसलेल्याक क्रिएट केले अज्ञान म्हूण सांगिल्यार आमकां अज्ञानांतूची मुक्त कुटत ओके ते अज्ञानाचे अज्ञान वृत्ती म्हूण सांगून श्लोकांतू सांगत ते तेकून म्हूण चोव्या ते इतले ते तमा हे तामसीक म्हळ्यार तमा म्हूण सांगिल्यार डार्कनेस म्हूण सांगता न्ही नाल्यार अंधकार म्हूण सांगता न्ही ते येता मागीर मोह मोह तवळे आमकां आमी देवा विसोर नासिलेले आमगेले रियल आयडेंटिटी नाजाल्यार आमी कोण म्हणून आमी विसरताय ते एक मायेन पडटाय ते मोहान पडटाय मागीर महामोह महामोह म्हणून सांगून एक श्लोक तो ससर्जग्रे अंधतमिस्राम अथ तामिस्राम आदिकृ महामोहं च मोहं च तमश्च अज्ञान वृत्तयः अज्ञान वृत्तय ते वृत्तीस ते अंधकार म्हूण सांगूचे नाजाल्यार अज्ञान म्हूण सांगूचे ते तांतुले आता तमा जाले मोह जाले महामोह जाले मागीर तामिश्रम तामिश्रम म्हळ्यार आमकां कशी कोप उद्भव जाता आमगेले बॉडीन तुगून आमकां एक कायरी आमकां मेळ्ळें ना जाल्यार तवळी आमकां ते मन्न दुखून नाजाल्यार मन्नांतू अशी फ्रस्ट्रेशन म्हूण सांगता न्ही ते मेळका म्हळ्यार अतिमोह म्हूण सांगता न्ही ते ते लगेन क्रिएट केले म्हळ्यार हे सगळं आसा जाल्यार हे जिवाक हे भौतिक लोकांतू जीव मुखार वचत नाजाल्यार हें कांय नासलेल्या लोकांत जाल्यार देवा लोकांत नाजाल्यार इगो लोकांतू तागे हें करया जीव तागेलो
देवाल स्वरूपान ताका जीव जेवयत हांगा तो भौतिक लोकांतू येना पड हे सगळं तळी हे पांच अज्ञानम अंधतामिश्रम लास्ट वन अंधतामिश्रम अनकॉन्शियस स्टेट बय इति म्हणून सांगला री तो कोप येवनी चोड येवनो लास्ट आमी आमकां ते मना बोध ना जाता तळ ते अनकॉन्शियस स्टेट येता ते कोप येना पडत तर हे सगळं आमगेलें आमी आमगेले चिट्टू आमगेले हें चोयल्यार आमकां हें सगळं दिकू येतालें हें अज्ञान म्हळें न्हय हें सगळं हाजेर बरयन न्हय सगळं आमी कोण म्हूण विसरताय नाजाल्यार आमी बॉडीली कन्सेप्शन आमगेले आयडेंटिटी आमी आतां सांगताय हांव आतां नाडीन आतां नाजाल्यार आतां मुखार आसा किरण प्रभुत नाजाल्यार बाकी ते आयडेंटिटी आमी सांगताय तुगे आयडेंटिटी म्हूण सांगल्यार आमी आधार दाखयतनी आधार कार्ड नाजाल्यार वोटर्स आयडी दाखयतनी ताच्या प्रमाण आमगेले आयडी ते आयडेंटिटी म्हूण सांगल्यार आमगेले हे एक्चुअल आयडेंटिटी सर्वेंट ऑफ लॉर्ड ते आमी विसरून तर आमी हे अंधकारा येयल्या अज्ञानांत वयल्या तर ते हें कांय तुत्तुलें ही डजंट लायक हे ब्रह्मदेव म्हूण सांगिल्यार उतलोची सुप्रीम जावन नाल्यार ते टॉप मोस्ट लेवलार जीवात्माचे टॉप मोस्ट लेवलार तर ताका ते देवाले सेवनंतना ब्रह्मदेवाक वेगळं कांय वचना പക്ഷെ देवान ऑर्डर दी न्हू हें आतां उतलेची जीवाक नाजाल्यार आमगेले अक्का जीवात्मावाक हे अशी एन्जॉय कोरका म्हळ्यार काजेर येयलें देखून तें हें कोरका जालें तें हें सांगता डिटर्मिन्ड सर्विसेस डिस्पाइट डिफिकल्टीज हें सगळं कोरका म्हळ्यार हें टास्क कसलके ഒട്ടും തക്ക കസലേച്ച് ഏമിച്ച് मंदनത്തിലാണ് കുറച്ച് तशी तरी ब्रह्मान हें सगळं कोरनु हें सगळं दिकून ब्रह्मा was displeased he was not at all happy ते आतां सांगत आहे मागीर तेंच्या हांव ब्रह्मानी ती केलें हें सगळं उण तें चारी कुमारास तें तांगे कळटा चारी कुमारास केल्लें कोण कोण म्हूण कळटा न्हू तुका सनक सनंदन सनातन सनत चारी कुमार ते ते चारी कुमारा लेगी ताका हें केलें ताका कोरून ताच्या सांगताय तुमी निका सनच बालक जावन आसलेले देवाले भक्त तळी ते तांचे सांगता तूं आनीक सृष्टी कराय म्हूण सांगता तळ कुमारन मारे हें तांणी जाल्यार सो एलिवेटेड नाजाल्यार तांणी हें कांय नातिलेलें तांणी जाल्लेनीच तांगेलें फुल्ल ज्ञान दवरून नाल्यार तांगेलें फुल्ल भक्ती दवरून तांणी भायर येताय तळी तांकां हें कांय तांकां लागना हें इत म्हळ्यार तांणी देवा भक्त बगे देवाल कैर्या बगे नाजाल्यार देवाल सेवे बगेत तांणी हे सृष्टी करूक नाजाल्यार जन्मूक दिवच्याक नाजाल्यार जनपदां करूक तांकां लागना तांणी इतके म्हळ्यार ब्रह्मावान सांगून तांणी डिझर्व ओबेड तांकां तें करूं वचना म्हूण सांगिना तांणी ती केलें तांगेले कुमार संप्रदाय नाजाल्यार निंबार्क संप्रदाय म्हूण येता तांगेले हाजेरी तांणी सांख्य योग सांख्य नाल्यार योग नाल्यार वैराग आनी तपस हे चारीत तांणी चौग जाणांनी इतलें म्हूण सांगिना तांगेली सृष्टी म्हूण सांगुयात नाजाल्यार तांणी ते आर रिप्रेझेंटेटिव्हस तशें सांगुयात तांणी तांगेले नांवान जाण जमचे भक्तीचे मार्गुत कुमार संप्रदाय संप्रदाय श्री संप्रदाय श्री वल्लभ संप्रदाय आसा तशी एक आमगेर माधव संप्रदाय तशीच हे कुमार संप्रदाय
तळ ते देखून ते एडवान्समेंट कसले भक्ती मार्गाचेर वचूंक जाल्यार एक एक डिविजन हाडलें आसा तवळ ते ताजे तवळ ते तशी मुखार वचना पडे अका ब्रह्माक कोप येता हे पुत्त मारा न्ही हे चौग जाणांचेर दुआले सांगून तांणी कांय केलें ना म्हूण सांगून एक ब्रह्माक कोप येता कोप आयलो म्हूण सांगून ते दाखोवंक हाका कांय उसुना इज ऑल्सो ए डिवोटी न्हय तळी हांगा एका क्वेश्चन येता हेका बापान सांगिल्यार चेडूं आयकनाय म्हूण दिसता न्हय आमगे घरकाड सगळे जाल्यार चेडूं आलगी बापान सांगिल्यार आयकना जाल्यार थोडीच कोप आयलो नाजाल्यार बापाक कोप आयलो थोडी नाजाल्यार चेडूं आयकता न्ही समज പക്ഷെ हंग तशी न्हय जाल्यार हे सांगता ती म्हळ्यार हेका डिवोशनल सर्वीस सांगतो 100% त्यांनी अतिंद्रिय नाजाल्यार त्यांनी ते शुद्ध सत्वारी नाजाल्यार तुतुलेची उंचारी उंच जावन आसलेले भक्त जाल्यार त्यांनी वेगळं कांय कोणान सांगिल्लें आयकूंक म्हणना ते रिलेटिव्ह जावं नाजाल्यार कसायन ऑब्लिगेशन ना ताची त्यांनी वासुदेव परायणा म्हूण सांगता न्ही तांणी वासुदेवा बगे तांगे बगे मात्रम जावन तांणी तांगे जीवन काडलां तांणी मुखार वताय तशें तांकां वेगळं कांय लागना देवाले सर्वीस कोरका नाजाल्यार देवा पसून मुखार सांगूका म्हळ्यार मात्र तांणी सांगताय ते देखून तांचेरी ब्रह्माक कोप आयलो जाल्यार ब्रह्मावान कोप कंट्रोल केलो तशें आसतना ती जाता ब्रह्मावाल ते कोप कंट्रोल करून ब्रह्मावाल भोवऱ्या मध्य दुखून एक चेडूं येता ते चेडूं म्हळ्यार मेख कलर नीळ म्हूण सांगूयात तांबिडे म्हूण सांगूयात तेस जाल्यार कॉम्प्लेक्शन तेस जाल्यार चेड्डाक आयला ते चेडून जाल्लेची व्हड बोब घालू वरांबिली तळी ओ बापा म्हाका हांव कोण की नाजाल्यार म्हाका एक नांव घाली म्हूण सांगून तशी कोप जावन नाजाल्यार कोप कंट्रोल करून आयलो देखून हे चेडूं शिगोंदळ व्हड बोब घालता व्हड बोब घालून ते ताका नांव घालें रुद्रा तशी तो रुद्र आयलो हांगा देवाले हे ब्रह्मदेवाले मध्य भोवरे मध्य दुखून भायर आयलो रुद्रा म्हूण ताका नांव घालें रुद्रा म्हूण नांव घालें मात्र न्हय ते नामकरण कोरून जाल्लें ताका इखर स्थानय दिलें रुद्रा म्हणून कळटा आमकां रौद्र भावारी येयलोलो म्हूण सांगून रुद्र ते रुद्राक हें सांगिल्लें म्हणटा इखर स्थान दिलें हृदयांत दिलें हृदयांत कशें दिलें एक मिथ्याहंगार नाल्यार फॉल्स इगो म्हूण सांगून सांगताय न्हय ते एक मनशाक उत्पत्ती येता हे रौद्र नाजाल्यार रुद्र स्थानाक ठुकून तर म्हूण सांगताय ते हार्टान सांगिन्या मागीर आमकां थ्रू सेन्सस आमगेली इंद्रियां दुखून येता इंद्रिया कडेन बेसयला ताका इखर स्थान आमगे बॉडी तू रौद्रम नाजाल्यार आमगेले हे प्रकृतीन तू रौद्रम नाजाल्यार रुद्रा म्हूण सांगिल्यार कत्त तें बेसयला म्हूण तर हे भागवतां सांगताय मागीर एअर ऑफ लायफ एक मनीस खतेंकी कोप येना पडे तो चड श्वास सोडतलो ते उच्च श्वास म्हूण सांगता न्ही उच्च श्वासान तू रुद्रस जाल्यार आमी आलोवची आमी कशी आमी कंट्रोल कोरपा म्हळें आमी चड कोप काडटा जाल्यार ते कोपा एफेक्ट खंय तुगून येता रुद्रा तुगून मागीर हे तुमकां आकाशारी डेन्स क्लाउड्स न्हय आतां क्लायमेट सगळं आमकां कळटा हेवी रेन नाल्यार हेवी फॉल्स म्हूण सांगून सगळं ते हेवी थंडर
फॉल्स ते डान्स ये ते तंड म्हणून सांगितलं री थंगाय रुद्रा दिलं स्थान मागीर एयर राहतो झोड येता म्हणून सांगत आहे ना झोड सा एका आमगेल वायू नाजाल्यार आमगेले मोमेंट ब्रीज नाजाल्यार आमगेले मोमेंट ऑफ एयर म्हळ्यार चा सॉफ्ट कशे एक फियरफुल नाजाल्यार जोड येता म्हणून सांगल्यार हांगा रुद्रस नाल्यार रुद्राक हांगा स्थान दिल्या म्हूण मागीर उदकांत दिल्या उदकांतू इमॅजिन करुयात उदकांतू रुद्रा आयले जाल्यार इतके फक्त फ्लड फ्लड नाजाल्यार समुद्राक दिले ते उद्दामुळे समुद्र येस हेवी जावन फ्लड येयत नाजाल्यार आता सगळं आतांचे क्लायमेट सगळ्यांची म्हाका दिसता रुद्रान इन्फ्लुएन्स चड म्हणून दिसता सगळं अरेबियन सी जाल्यार इंडियन ओशियन जाल्यार पॅसिफिक ओशियन जाल्यार सगळं हॉट जावन आसा आमकां केन्ना जाणा हेवी 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 रेन नंतर आनी टायमाक आमकां एका सांगल्यार डिवास्टेशन स्टार्टिंग म्हणून सांगूया कलियुग न्हय आमकां तें सगळं एक्सपेक्ट कोरयात हें सगळं मनशांनी प्रगती करचे एक पाप ते पाप कारण हें सगळं इन्फ्लुएन्स जाता ताका तेंच आतां उज्ज्याक दिलें आसा रुद्राक स्थान उज्ज्याक दिलें आसा ते उज्ज्याचे ती शक्ती उज्ज्या शक्ती आता एका रान्ना सगळं उज्जलाक गेल्यार ते संत करूंक व्हड कश्ट नाल्यार व्हड प्रयास हांगा सगळं रुद्रास्थान आसा मागीर भुंयचेर दिलें आसा भुंयचेरी मृगाचेरी दिवडाचेरी मागीर हाचेरी कोण ते वाग वागा ते रौद्र म्हणून सांगलें तेगे ते साउंड नाजाल्यार तेगे शक्ती वागा शक्ती हाजेर सगळं रुद्राक स्थान दिल्या मागीर सन सूर्याचेर दवरल्या सूर्याचे आता सूर्य भयंकर हे ताप हेवी नाजाल्यार ते अल्ट्रावायलेट हे सगळं हेवी हे लायट हांगा एक्स्ट्रीम हीट हांगा रिप्रेझेंट करता मागीर मुनाचेर दिलें म्हळ्यार एक्स्ट्रीम कोल्ड ते कोल्ड न्हू मनीस जीव वता आमगेलो ते लेखान आशिल्लें तेंकी सन सगळं आमकां दिसता जाल्यार हांगा रुद्रा म्हळ्यार ताका स्थान दिलें आसा मागीर ऑस्ट्रिटी विथआउट भक्ती भक्ती नासलेल्यान आमी सभा एमटी फिलॉसफी जावन तेंची तत्व सगळं उलयतानी हांगा भक्ती ना एमटी स्पेक्युलेशन सभाविशी इशित सायंटिफिक फिलॉसफी सगळं हांगा सगळं रुद्राक हांगा भक्ती ना भक्ती नासलेल्यान तेंकी ऑस्ट्रिटी हांगा रुद्रा तशी इखर स्थान दिल्या मात्र न्ही मागीर ताका नांवय दिल्या ब्रह्मान ताका नांवय दिल्या मन्यो मनो महिनास महान शिवा ऋतध्वज उग्ररेता भव काल वामदेव न्ही वामदेव धृतवृता अतले नांवय घालून ते रुद्राक मात्र न्ही ताका इखर बायलोय दिली बायलाकय वर्दी करून दिली तांकां धी धृती रसला उमा नियुता सर्पी इला अंबिका ऐरावती स्वधा आणि दीक्षा अळुतले बायलांकय वर्दी करून दिले पंडे आतांच्या दोन काय ते लो करना फुडे बापानी तिगी सांगीत जाल्यार ते सगळं रुद्रान एक्सेप्ट केलें आनीक ताका सांगिल्लें तूं हे सृष्टी कर चेडुवांक कर पॉप्युलेशन म्हळ्यार जना चडय भूलोकांतू नाजाल्यार खंयचे लोकांतू हे सृष्टी हांगेले टेस्ट चोवन केलेची अंतू लोकांतू तांकां जन्म दिता तळी
सात लोकुंचारी असं सात लोक खलाकय असं तळी खंयच्या लारी तांगेल्या टेस्ट चोवून तांका सृष्टी कोरयात म्हण तळी रुद्रान तांगेल्या स्ट्रेंथ तांगेल्या रुद्र म्हळ्यार आता सांगिलांची कुतलेची इखर स्थान दिलें ताका तर तो उतूल स्ट्रॉंग जावन असं रुद्रा तर त्या रुद्राने फॉर्म नेचर सगळं जावन रुद्राक पॉप्युलेशन चोडोमच्या सांगिना तर रुद्राने तिकेने हे सगळ्याची तागेल शक्ती हेवे तेवे तागेल स्वभाव सगळं दवरून मस्त चड्डुवां केलं मस्त चड्डुवां केलं म्हणून सांगिल्यारी ब्रह्माक भयजन इति म्हळ्यारी तो यो प्रपंच सगळो गिळून बेसचे म्हणटा चड्डुवां हे चांग चड्डून हे चांग स्वभावा चड्डून जाल्यार आमकां हें करयात हे अधर्मारी वचीन चड्डुवां ना जाल्यार सगळो नाश हेची आमगेलो प्रपंचूची लासून दवरची म्हणटा सिने चड्डुवां नारी तागेनीची ते सगळोची ब्रह्माकच खमचायनी तर ब्रह्मा दुसरे येणे अरे पुता तू केल्ल्यान सगळं पुरो तू आता केल्ल्यान सगळं पुरो हे आतांच केल्ल्याने हे प्रपंच सगळोच आमी कंप्लीट अपसाइड डावन करून दवरला ते आनी समकी कोरता जाल्यार आमी दुसरे सृश्टी कोरता तशी केल्या ताका सांगिलें तू रन्ना वचनी कर तू तपस केल्यार तुका चांग बुद्धी दिसतली मात्र न्ही तुका ऐश्वर्य चडतले मागीर देव तुजेर हॅपी जातलो मागीर सगळं जिवांक संतोष पामतलो मागीर हे प्रपंच सगळोची युनिवर्स म्हण सांगताय सगळ्यांची एकल्यागेन चांग आसलेले म्हणटा आमकां कोरयात ते देखून मागीर हे सगळं केल्यार आमकां देव कोण म्हणून मना जातना हे आसलेले उलटा करून दवरलें जाल्यार कशी आसलेले प्रपंच ताणें केल्लो हे आसलेले कष्टकाण हे सांगले म्हणटाची डिटर्मिन सर्विसेस डिस्पाइट डिफिकल्टीज लय कष्टकाणू कोरून दवरलें പക്ഷേ हे रुद्राल चड्डू आनी ती कोरून दवरलें ते अपसाइड डावन केलें पण ताका सांगून बळयलें ताका सांगून बळोवन ताका रना सांगून बळयलें रुद्रा एक तळीची ओके म्हणून सांगिना ओके आय विल गो रुद्रान रनान चमकिलो मागीर ते जालें दुसरी आमकां युनिवर्स कोरका नाजाल्यार हे दुसरे जिवाक लिव्हिंग एंटिटीज म्हणून सांगताय जीव सगळं जीवात्माक सगळं दुसरे सृष्टी कोरका तळी आनी 10 चड्डुवां केलें 10 चड्डूं पण कोण म्हळ्यार मारीची आत्री अंगिरा पुलस्त्या पुलहा क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष नारद आनी सगळं सृष्टी करून दवरून तांकां मागीर धर्म अधर्म धर्माक अधर्माक लगेन आनी ब्रह्मा देवान सृष्टी केलो हे सांगला म्हणटाची धर्म म्हण सांगला री तेगेलें परमात्मा बेसूचे स्थान परमात्मा बेसूचे स्थानारी उज्जतन तुतुकून हृदयाच्या उज्जतन तुतुकून धर्म इलो अधर्म इलो आमगे फाटीं तुकून तागेले फाटीं तुकून सगळं नाश सगळं येता नाजाल्यार नाश जावन वता सगळं फाटीच तुकून खंय भागवतान सांगताय फुडलो हे सगळं नाश नाजाल्यार कसली अधर्म जावन आसलेले जिवा डेथ सगळं जाता जीव वता फाटींतुल्यान खंय तळी ताका तशेनान अधर्मूय येयलो तळी तें जावनूय मागीर हें कोरका न्हय हे बद्ध जिवांनी ती कोरका बद्ध जीव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हे सांगिला म्हणटाची ताका एका उतले ओड जाल्यार ताका केदनाय एका कन्फ्युशन ताका एज्युकेशन जावंक ताका शिकोवंक नाजाल्यार ताका शिकोवंक तें सगळं इतकी चांग इतकी बदलाव म्हणून शिकोवंक तळी ताजे पासून काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य तें सगळं सृष्टी केलें
तें जावन देव सांगत इति म्हळ्यार तुमका देवाचेरी एक आत्ते देव सांगून देवाचेरी केद्दांकी आमकां श्रद्धा जावं तुम्ही देवाचेर कॉन्सन्ट्रेट कराय नाजाल्यार देवाली इति म्हूण सांगा सेवा कोरता नाजाल्यार मेडिटेट कोरता हें सगळं देवान सांगिल्लें स्थान हे मूर्धनी देवाला विग्रह नाजाल्यार इतली जाल्यार देवाला उडता सो हे मूर्धनी हाड आनीक तुम्ही मेडिटेट कराय तुम्ही म्हाका पामतलो പക്ഷെ हें कांय न्ही हें जिवात्माक अंतू एन्जॉय कोरता म्हणून मेटीरियल एन्जॉयमेंट देवा विसोन स्थान अंत देवान कोरून दिल्लें तांकां देवा उडकास कोरचे स्थानांनी देवाक कशी विसोर्यात म्हळ्यार तें देवाक मर्सीत तुम्ही देवा ಒಟ್ಟು राबाय म्हणून देव सांगता बट जिवात्म सांगता म्हाका तुजेर तुकून दूर वचूं का म्हणून तुजेर तुकून दूर वचूं का म्हणून सांगना पडे तुमकां ते एक सिच्युएशन हांड दवरतलो न्हय तर तेशी ताका काम क्रोध आग्रह आशा हें सगळं प्रिपेर केलें हें सगळं कोरून जाल्यार मागीर एकल्यालें हाडलें कर्दमाक हाडलें ते देवाले शेडो ये ब्रह्मदेवाले शेडो म्हणून सांगुया ब्रह्मदेवाले शेडो ते ब्रह्म कर्दम म्हणून सांगिल्लें तेका मोड ऑफ गुडनेस सात्विक जावन आसलेल्या सृष्टीत सात्विक जावन आसली सृष्टी बाकी सगळं हें सांगलां म्हणटा तामसीक नाजाल्यार राजसीक जावन आसलेल्या सृष्टीत तळी हे कर्दमा तामसीक जावन आसलेले तळून तूं एक ये ब्रह्माला तू एक वाक म्हळें दुवे लगेन केलें आसा ते तुची काम क्रोध लोभ मोह तुची धुव लगेन आसा एक वाक म्हूण सांगून तर ब्रह्मा कितें जाता म्हळ्यार ते धुवेचेर मोह पडता तर सृश्टीन तुची आमकां ऑलरेडी हें सगळं क्रिएट कोरून जाल्लें तळी उतुलकी नॉलेज हें सगळें हें वाक म्हळ्यार चेल्लेक केल्ले जाल्यार ते ब्रह्माक ते चेल्लेचेर मोह येयलो ते मोह येता तळी भागवत सांगत इति म्हळ्यार आमकां फुल्ली ब्रह्मा म्हळ्यार कोण की सगळें नॉलेजेबल सगळें फुल नॉलेज आशिल्लो तळ तितले नॉलेज आशिल्ले आळांक नाजाल्यार जनांक भितर हें एक मोह म्हळ्यार येयल्यात ऑपोजिट सेक्सारी मोह येयल्यात ते कोरूपणा जाल्यार ब्रह्मान कोरूपणा जाल्यार जाल्यार ते मैत्रेय मुनी सांगता म्हाका भायर सांगूक नाजाल्यार विदुरा लेगीत कशी सांगू का म्हणून ताका भयंकर मनांत दुखी ते म्हळ्यार ब्रह्मान अशी केल्लें म्हणून सांगिल्लें तें व्हडलो एपिसोड आशिल्ली ते ब्रह्मान अशी केल्लें ब्रह्मा ते चेले मागल्यान धांवलो ती चेली म्हणून सांगिल्लें एक डियराचें फॉर्म तळी एका चित्तला फॉर्म तळी तिगे मागल्यान गेल्लो तिगेले तें भंगी नाजाल्यार तिगेले सौंदर्य दिकून तिगे मागल्यान गेल्लो आतां कालाक पेपरार सगळं न्यूज पेपरार घेता न्हय बापा धुवे लगी वता नाजाल्यार अम्मा पुताले वता तें सगळं तेंचे कलियुगाचें बट हें उतुकी वर्ष मुर्तम अशी जाल्लें बट आमी ती मनाक उरता म्हळ्यार कृष्ण कृपा आसली जाल्यार कृष्णा आमी उतुलकीच आमकां कसलकी मोह आसा जाल्यार आमकां कसलकीच बालाव दिसता जाल्यार आतां सोंदम बापा धुवे लगी नाजाल्यार एका पुताक अम्मा लगी नाजाल्यार आनू अण्णाक नाजाल्यार एका ब्रदराक सिस्टरा लगी अशी सगळं मोह अंतू दिक्कू येता हें सगळं एका सृश्टीन तू जाल्लें न्ही പക്ഷെ आम्ही स्ट्रॉंग जाराबूक आम्ही स्ट्रॉंग जाराबूक आयत म्हळ्यार आता इका हांगा हे वाक म्हळ्यार चेलेक ब्रह्माचेर कसलो आग्रह ना പക്ഷെ ब्रह्माक तशी दिसत तळी आमकां उतुलगी नॉलेज आसा जाल्यार आमी तातू आमी पळोवन वताय
आम्ही ते एका एका ऑपोजिट सेक्स आरी नाजाल्यार ऑपोजिट आता बायलांचेरी आमकां ते एका आदी मोह जावन कोण वता म्हणाने एका आळाने वीकनेस ते तांगेल तपसा शक्ती न्हू पुरो तांगेल तपसा शक्ती न्हू पुरो नाजाल्यार तांकां ते आत्मसंयमनम म्हणान आसा तांकां ते कंट्रोल करू जायना तर देवान दया नाजाल्यार तुम्ही कंप्लीट देवाली सेवेचेरी कंप्लीट तुमगे मन दिये आ ते मन दवरले जाल्यार तू तुकी बला करता जाल्यार देवान हात सोना देवा कळतय देवान हात सोना देव ताका प्रोटेक्ट करता ताका चांग बुद्धी दिवच्याक देव ताका हेल्प करतलो म्हणून देवाल पूतू मागीर हे सांगला म्हणटा हे जपता म्हळ्यार एका खंयचे की कल्पान जाल्लेंत हे चतुस्लोकी भागवत सांगत नवे ब्रह्मा ताजे मुत्तमचे कल्पांत ते टायमार ब्रह्माक चतुस्लोकी भागवतन सांगिल ना तळी ते सांगिल पर आसिल्ले कल्प म्हण सांगिले की एक ब्रह्माला एक दिसा तुळकी चतुर्युग येन वता न्हय तर तांतू एमचे एक सृष्टी एक दिसांतू एमचे तळी उतुलकी येन जावन वता 100 years ब्रह्माना यूज जाल्यार उतुलकी खंयचे की कल्पांतू एक एक ब्रह्मा तेस जाल्लें तळी हांगा तांगेल पुत्त मारांक ये 10 पुतां केले आसा मरीची वशिष्ठ नारद तांणी सकटे वचून सांगता ओ बापा ओ अण्णा ये तू तू कोण म्हूण तू विसरता नाजाल्यार तू कोरूपणा जाल्यार तू विसर ये कोरूपणा जाल्यार तू करता तशें कोरूपणा तुगेल धुवेक तुका मोहिजन चापणा तू हें करता देवा विसर हें कोरूपणा तू देवा उडकास कर तुका ते मोग वचना जाल्यार आमकां देवाले पांयांकडे बच्चा म्हूण सांगून तांणी देवा पांय पडताय देवा पांय पडताय ते म्हळ्यार हे केले कंट्रोल करू जायना नाल्यार ताका ते वापस तांतू हाडका म्हळ्यार तळी ब्रह्मा मनान जाता ते ब्रह्मा मनान जावन हें सांगितलं म्हणटच ताका लज्ज दिसले लज्ज दिसून ब्रह्मान तागे देह सोडला म्हूण सांगताय देह सोडला म्हूण सांगल्यार तागेले ते मेंटॅलिटी ब्रह्मा मेंटॅलिटी काणू ब्रह्म पेला घालता हाजेर भागवता सांगता देह सोडलाय म्हूण आनीक ते एक अंधकारांतू दोव जावन वता ते डार्कनेस फॉग इन द डार्कनेस तळी दोव जावन वता तळ मागीर ते एक एपिसोडांतू जाल्लेली काणी ती सगळी एक कल्पांतू जाल्लेली काणी ती सगळं तांतू जाता मागीर एका कल्पांतू ब्रह्मा दुसरे मेडिटेट करता हे सगळं विसरून देवाक विसरून हे सॉरी एसले चिंता सगळं विसरून ब्रह्म दुसरी मेडिटेट करता दुसरी चारी वेद सृष्टी करता थांगत मागीर चारी वेद सृष्टी करता तळी ते कुठं कष्ट काढले ना ब्रह्मावाकची बुद्धिमुट आयलो एक आम्ही उतले उंचारी वचून नाजाल्यार उतलेची उंचारी स्थानार आसलेले सत्यलोका नाले ഏറ്റവും उंचार आसलेले जीवाचे सत्यलोका आसलेले ते ब्रह्मा भितेरी पायू हें जाता तळी साधारण आमगेल जीवाक इतल मात्रम कष्ट दिसत ना तळी त्यांतू सगळं आमी मनाक कोरका म्हळ्यार आमकां केदांकी देव आमकां मनांतू चांग दिसयता आमी तेची वाटेन मुखार वचूंक आमकां उतरकी आमकां हेल्प करता देव आमी ते मनान करनाय आमकां आतां भागवतम वाचूं दिले हे जन्मांत नाजाल्यार आमकां
मृगजन्मू नाजाल्यार वेगळो खंयच्योय जंतू जावन गेले जाल्यार तांकांय आमकां कांय व्यत्यास आसना. आमकां हे बोधन दिल्या देवान. देवा मना करूं कसल्यान बोधन दिल्या, सांगू आशिल्ल्यान उत्तर मना करूं दिल्या. आमकां ते कॉन्शियस दिल्या देवान. देवाली ती ओड करुणा आमचेरी मनशाचेरी आशिल्ली करुणा. बाकी जीवजालन तांकां इटींग मीटिंग मेटींग डिफेंडिंग सगळें एकच. तांकांय खाण मेळटलें, तांकांय चेडूं करतलीं, तांकांय शत्रू संहार नाजाल्यार एका शत्रू दिकना फुडें तांकां डिफेंडिंग आसतलें. तांकांय ते सगळें एक म्हट पक्ष हें जाल्यार हें देवा पासून चिंतन इंचाकय नाल्यार देवा विशय उलोवंचाकय ना. देवा उडगास करूंकय देवा दयेन आमकां एक जीव दिता. ते आमगेलें पूर्वकर्म फल. पूर्वकर्मारी आमी कितकी चांग चांग करून दवरलें ताचे कंटिन्युएशन आतां आमी कंटिन्यू करतात. आमी खतें की आमगेलें भाग्य म्हळें नाजाल्यार आमी खतें की देवाने आमी जीव सोडचे वळेरी गेल्या जन्माक जीव सोडचे वळेरी उतुलकी देवा आमी उडगास केलो. ते उडगास करचे वळेरी आमगेलो जीव गेलो. ताचे कंटिन्युएशन आतां दुसरें आमकां हें भागवत वाचूकय नाजाल्यार भगवद्गीता वाचूकय नाजाल्यार देवाक नमन करूंकय आमकां व्हड चान्स दिले. तशी सांगून मनाक करताय म्हळ्यार आम्ही केदां की आम्ही देवा विसरताय हांगा आमी खाल पडताय. तेंत सांगता പക്ഷെ ब्रह्मदेवाक खाल पडलो म्हण सांगून आमी फायतून हांव काय कोरया ब्रह्मदेवान बी ते केलें आसा म्हण नो तशी न्हय. खंयची एका पॉइंटाक ब्रह्मदेवा तशी दिसन जाल्यार देवान हात सोडलो ना. देवान ताका वापस हाडलो. देवान तागेले ते मेंटालिटी काणपेला गेली. मागीर मेंटालिटी केलेली सगळं देवाले सेवेक बगीक चातुर्वेदन केलें. 4 वेदन केलें. 4 वेदन कोरून हें सांगलां म्हणटा खतेंगी देवाल मर्सी आसा. देवान उतुलकी बाल्लाव केल्यार देवान हात सोडना म्हूण सांगताय. मागीर उपवेद केलें. मागीर पंचवेद पंचम वेद म्हूण सांगिल्यार पुराण इतिहास म्हूण सांगताय. ते पुराण इतिहास सगळं कोरून जालें. मागीर हें सांगिल्लें म्हणटा मेडिकल सायन्स सांगताय ते म्हळ्यार आयुर्वेद नाजाल्यार मिलिटरी आर्ट्स ते सगळं कोर्स केलें. मिलिटरी आर्ट्स ते सगळं थळी एका जीवाक येलो कांदू इतर कुड कोरका नाजाल्यार कशी कशी जीव जावंका म्हळें देवान कोरून ब्रह्माक नातून सांगून इतर कुड कोरून जालें न्हय. तर ते सगळं केलें. 4 वेद केलें. उपवेद केलें. पुराण इतिहास सगळं केलें. ते सगळं एक एक कल्पांत नाजाल्यार एक एक टायमान केलें. मागीर हें यज्ञांत आमी कोरका म्हणून तेवें कोर दिलें. आतां अग्निहोत्रांत नाजाल्यार गायक सॅक्रिफायस करताय नाजाल्यार अश्वमेधा हें सगळं मेटेरियल बेनिफिट नाजाल्यार भौतिक जावन आशिल्लें आमकां आग्रहा बगेक आमी करचें. ओके तें सगळं कोर जालें. मागीर धर्म ती म्हणू धर्माचे पाय ती म्हणू धर्मा पाय की 4 पाय धर्माचे 4 पाय ज्ञान दान मागीर तपस मागीर सत्य हें 4 कूट. तें सगळं केलें. मागीर वर्णाश्रम केलें. ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास हें सगळं जावन तितल्यान त्या जीवाक मोक्ष मेळना. तें केलें. इतर कूड चान डिफिकल्टी आसा. हांगाय हें सांगलां म्हणटा देवान सांगिल्लें सेवे बगेक उतुकी
तप हे कोर ब्रह्मावान सृष्टी केल्या. त्यांच्या अनु हे तिथे ग्रहस्थान ती कोरका म्हणून सांगता, ब्रह्मचर्यान कशी कोरका म्हणून सांगता, आ ब्रह्मचर्यान कशी कोरका म्हणून सांगता. हे सगळं विवरून मस्त सांगू का. हे सगळं चाललंय. मागीर चारी टायप वानप्रस्थ. आद्യം सांगितलं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, हे वानप्रस्थ, संन्यास. तर तातूंतकून एक एक डिविजन लागीन सांगितलं असं. मागीर चार टायप संन्यास. संन्यासांतूची चार टायप कुटीचक, भवोडा, हंसा, निष्क्रिय. ताळी एसाल चार टायप तानी एक एक ब्रह्माचे तोंडा तुकून चारी तोंड ब्रह्मा तांतू तुकून एक एक विवोर भायर दिता. हे सांगलं म्हट सांगलं मेडिकल आयुर्वेदम केलें. आयुर्वेदम मारी हे सांगलं म्हट गायत्रीचे हम्मिंग ते वेदिक मीटर्स ते कुड कोरून जालें. मागीर अक्षर एक पंक्ती म्हण सांगते न्ही. एक श्लोका पंक्ती नाजाल्यार एक स्क्रिप्ट बरोवचे वळय ते अक्षर श्लोकाचे ते पंक्ती ते कशी कोरता ते सगळं ब्रह्मान क्रिएट करून जाल्लें. मागीर आल्फाबेट्स व्यंजन हे हाचे ते साउंड्स मागीर हे ते सारे गामा पधा ते केल्लें. एक एक कुठ तेगेले एक बॉडीचे नाजाल्यार केसांसां तुकून नाजाल्यार ताजे स्ट्रेंगथा तुकून बॉडी शक्तीन तुकून मन्ना तुकून मागीर सांगला म्हणटा एक कुठ क्रिएट करून जाल्लें. तेंचे हांव न्हू इतलें केल्लें न्हय. तें केलें जाल्यार चेडूआं केलें ना. मागीर चेडूआं केलें ना तावळी सृष्टींतू आळनाय हें सगळं नॉलेज जावन आसलें मागीर एसन सगळं केलें. तावळी मागीर करता कशी की हांव इतलें कोरून जाल्यार म्हाका हेका हे प्रपंचांतू मनीस जावन कोण ना. मागीर थांगा कोण कोणा केलें स्वयंभू मनू आनीक शतरूपा. स्वयंभू मनू आनीक शतरूपा दोनी शरीर तें केलें. तें मन्ना तुकून केलें. तावळी दोनी एक दादूलय एक बायलय. मागीर तांचे सांगिन तुमी पॉप्युलेशन चडय जनांक चडय म्हूण. तांकां 5 चेडूं न्ही. तांकां 5 चेडूं प्रियव्रता, उत्तानपाद आनी तेगे जाण चेल्लीय आकुती, देवहुती, प्रसूती. मागीर आकुती वर्डी कोरून दिल्या रुचीक, देवहुती कोरून दिल्या कर्दमाक, मागीर प्रसूती वर्डी कोरून दिल्या दक्षाक. मागीर हे सृष्टी कंप्लीट चेडूं तोळां गेला. अम्मा बाबा म्हळ्यार स्वयंभू मनू आनीक शतरूपा तांचेर तुकून मागीर ही चेडूआंक कंप्लीट क्रिएशन हे सगळं सृष्टी केल्या. हांगा सांगता डिटर्मिन सेवा. सेवा उतुलिकी डिटर्मिन जावन केली, उतुलिकी डिफिकल्टी केली. हे सगळं आमी मनान कोरता. मागीर हे कलियुगांतूय आमकां एक्झाम्पल्स मस्त आहा. डिटर्मिन्ड तुमकां उडगास कोणाकय एक अनम्यूट करून सांगू जाता न्हय. कोणी कोणकी आसता न्हय म्हणून डिटर्मिन सर्विसेस डिस्पाइट डिफिकल्टीज कोणाकय सांगू कळतवे. आमी उतलेंची आयकताय कोणाकय कुणी सांगू येतवे. You can unmute and tell. Examples are easy jand. हांव सांगय ना टाइम वता. श्रील प्रभु आदर. श्रील प्रभु आदर एक गुरुन आमकां ते मन्ना तुकून उतुलकी कष्ट ते श्रील प्रभु आदारान ते US वचून उतुलकी डिफिकल्टी काणू ते प्रचरिപ്പിച്ചു कोरका म्हळें. उतर डिफिकल्टी तांगे हातान दुड्ड ना, तांकां सपोर्ट ना, नाजाल्यार एक उतले 70 years old
संन्यास आमकां इमॅजिन करू जमना आमगेले हावस बावस सगळं उतून की यंग जनसिनेना सगळं आमचं सरी येणं तळी एक उत्तर भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराजांनी सांगितल्याने तुम्ही तुमगेला म्हणटा इंग्लिश उलोवची जनानी वेस्टर्न तांगेल भाशेन तांगोची न्हू प्रचार कोरका ते 70 years old ते monk नाजाल्यार ते सन्यासीन विथाउट एनी हेल्प तेमी एका हांगा कोच्ची तुकून शिप्प गेल्या कोच्ची वारफार तुकून शिप्प गेल्या तळी तेवे कसं जल्ल दूता तेवे ते शिप्प म्हणून सांगितल्यार नॉट ये उरचे शिप्प चरक कपल तळ ताजेर ಏನು ತೆವೆ तीन 2 वेळा हार्ट अटॅक येईन हार्ट अटॅक येईन उतलेची डिफिकल्टी काणू देवत थंग मुखार रबिला आणि का गुरुल्या आज्ञा त्या गुरुला आज्ञाचेरी कृष्णा विश्वास आहे हा 35 years आरी गुरु दिकिले പക്ഷെ 70 years बिते ते उतुंकी प्रिपरेशन केन्ने उतुंकी डिफिकल्टी केन्ने ते काणू US हांवचिनू प्रचार केलो ते अगरवाल म्हळ्यार आळाल घरकड गेल्यार थांगा सांगितलं म्हणट हांगा फुड्ड खावंका जाल्यार ते फ्रिजान दवरला नी नॉन वेज तळी प्रभादान ते कांय करना तळ ते तुतले ते ते सिच्युएशनार सरी ते हिप्पीसांक कन्वर्ट कोरका म्हळ्यार ते व्हड आमी हांगा हिप्पी न्हय आमगे केरळांतू ना जाल्यार इंडियांतू हिप्पीच ना जाल्यार म्हूण सांगितलं चांगा तांचे लगे आमकां प्रचार करूंक आमगे मन रब्बना आमके जीबेन तळ ते आमगेन म्हणना तळ तुतलेची हे सांगितलं म्हणटा डिटर्मिन सर्वीस म्हणून सांगितला रे इट्स नन अदर देन श्रीला प्रभुपाद की जय तळी आयचे सेशन हांव रबयता आणि केस उलोवच्या गेल्यार मस्त टाइम जाता न्ही आतां जी टाइम जाला तळी आजू तेय तुमकां हांव सांगुचें तेय चुकी म्हूण सांगितला जाल्यार हांव क्षमा गीता तुमकी तेय डाउट आसल्यार म्हाका कळचे म्हणटा हांव तुमगे डाउट क्लियर करून दिता